नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क आणि माझे नाव सचिन सुल्लीकर। आयच्यान पावसाळी अधिवेशनाक सुरुवात झाली आणि आयचो पहिलो दीस आशिल्लो। पहिल्या दिसाक कितें जालें हे तुमच्या मुखार हाडपाचो एक ल्हानसो यत्न आमी करता। 8व्या गोंय विधानसभेचे 7वें अधिवेशन आयजसावन सुरू जालें। राष्ट्रगीत जाल्या उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी 15 जुलय 1583 च्या कुंकळी उठावाच्या हुतात्म्यांक श्रद्धांजली दिली। तशेंच तांणी हो सुवाळो राष्ट्रीय पावड्याचेर जाता अशें मेन्शन केलें। या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी चिफ्टन्स मेमोरियलचे बेगोबेग नूतनीकरण करचे अशी मागणी केली। अधिवेशनाची सुरवातूच बोवाळान जाली। रूल 62 खाला फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी लक्ष वेधून घेतले। रूल 62 कितें सांगता ते आमी समजून घेवया। रूल 62 सभाघरात जावपी कामकाजा विशयी सभाघरा भायर पयली उलोवपाक मनाय करता। म्हणजे सभाघरात कामकाज जावपाचें आसा ताचेर उलोवपाचें आसा जाल्यार खंयचे ऑफिसर्स ऑथॉरिटीज किंवा मेंबर ऑफ हाऊस हे पयली खंयचेच मिडिया कडेन किंवा भायर उलोवंक शकना अशें रूल 62 सांगता। राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा विशयी सभाघरात चर्चा जावपाची आसतना शिक्षण सचिवांनी ते विशयी मिडिया कडेन मुलाखत दिवप अयोग्य आसा अशें विजय हांणी असो मुद्दो मांडलो आणि सरकाराचेर टिका केली। मुखेलमंत्र्यांनी ही मुलाखत केवळ योगायोग आसा अशें म्हणून हो वाद थंड करपाचो यत्न केलो। प्रश्न उत्तराचो तास सुरू जावचे पयलींच वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांणी आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावयल्यान केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी दाखल केल्ल्या खासगी ठरावावयल्यान सभापती तवडकर हांचो अवमान केल्ल्यान हक्कभंग प्रस्ताव म्हळ्यार ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज मोशन दाखल केले। हाका विरोधकांनी विरोध केल्ल्यान सभाघरात बोवाळ जालो। सभापती तवडकर हांणी पयली अर्द्या वरा खातीर ही असेंब्ली बरखास्त केली, म्हणजे पयली अर्द्या वरा खातीर बरखास्त केली। ताचे उपरांत परत सुरू जाली आणि उपरांत 12:30 मेरेन स्थगिती केली। 12:30 कामकाज सुरू जालें तेन्ना 0 आवरच्या कामकाजा वेळार आमदार वेंझी हांणी शाळेंतल्या शिक्षकांच्या उणाव आणि कॉन्ट्रॅक्च्युअल शिक्षकांच्या ताणा विशयी म्हणजे तांचेर येवपी ताणा विशयीचो मुद्दो मांडलो। या वेळार मांडिल्ल्या हेर विशया मजगती आमदार विरेश हांणी पावसांतल्या धोकादायक झाडांचो, आमदार एल्टन हांणी डेंग्यूच्या वाडट्या प्रसाराचो, तशेंच आमदार रुडॉल्फ हांणी क्लोरीन लिकेजचो मुद्दो मांडलो। तशेंच हेर साबार विशय ह्या वेळार मांडले गेले। नव्या अधिवेशनाचो पयलो दीस आशिल्ल्यान आयच्या दिसाक शोक प्रस्ताव आणि अभिनंदन प्रस्ताव सुद्धा पास केले। दनपारां 2:30 सभाघर परतून जमले तेन्ना आमदार कार्लोस फेरेरा आणि आमदार विजय सरदेसाय हांणी सरकारी कार्यालयां आणि पब्लीक ट्रान्सपोर्टात दिव्यांगां खातीर सोय वाडोवचे अशी कॉलिंग अटेन्शन मोशन सादर केले आणि हाचेर चर्चा जाली। उपरांत 2024च्या बजेटाचेर जनरल डिस्कशन जाले। या चर्चेत सरकाराचे आमदार निलेश काब्राल, मायकल लोबो, अलेक्स रेजिनाल्ड, चंद्रकांत शेट्ये, प्रेमेंद्र शेट, गणेश गांवकर हांचे उलोवप जाले। विरोधी पक्षा वतीन आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी उलोवप केले।